नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. कानोळे फॅब इंडियाच्या स्टोरात चेंजिंग रूमाकडे कॅमेरा दवरपी आरोपींक कोर्टान दिलो जामीन. पुलीस म्हणटा जामीनाचो चवकशेर परिणाम जावचो ना. फॅब इंडिया हिडन कॅमेरा प्रकरणा उपरांत प्रुडंटान गोयच्या कपड्यांच्या दुकानाच्या चेंजिंग रूमांचो घेतलो नियाळ. बायलां म्हणटात आता खंयच्याच दुकानात बायलां सुरक्षीत ना. सुप्रीम कोर्टान मिकी पाशेकोचो खासा अर्ज भायर मारल्या उपरांत मिकी पुलिशेक शरण येवंक ना म्हणून अटक करपाक वॉरंट काडपाची आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्जाची हायकोर्टाकडे मागणी. आणि हरून अमिरीन निमण्या खेळाक गोल मारून धेंपो केला साल्वार. स्पोर्टिंग क्लबाकडे मॅच 2-2 बादाबाद. खबरो विस्तारान. फॅब इंडियाच्या हिडन कॅमेरा केशीत म्हापशेच्या कोर्टान 4 आरोपींक जामीन दिलो. सगळ्या आरोपींक 5 वर्सांचो वैयक्तीक बॉन्ड आणि तितल्याच हमीचेर जामीन दिला. सगळ्या आरोपींनी पुलीस सांगतात तेन्ना चौकशी अधिकाऱ्यांमुखार हजेरी लावपाची अट तांकां घाल्या. आरोपींक दिल्या जामीनाक लागून प्रकरणाचे चौकशेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें चौकशी करपी अधिकाऱ्यांक दिसता. फॅब इंडियाच्या ट्रायल रूमा लागसार कॅमेरा दवरपी फॅब इंडियाचे आरोपी स्टाफ परेश भगत, प्रशांत नायक, करीम आमीन लखानी आणि राजू पयांगच्याक म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान जामीन दिलो. सरकारी वकिलाच्या म्हणण्याप्रमाण कानोयेच्या फॅब इंडियाच्या व्यवस्थापन आणि स्टाफान मुद्दाम ते सुवातेर लायिल्लो सीसीटीव्ही कॅमेरा. अटक केल्ले फरारी आरोपींनी कपडे चेंज करपाक वचपी बायलांच्या ट्रायल रुमावटेन कॅमेरा लायिल्लो. स्टाफान केल्ल्या प्रकारांतल्यान गिरायक बायलांचो विनयभंग जाता. प्रकरणा उपरांत कानोयेच्या फॅब इंडियाचो स्टोर मॅनेजर फरारी आसा. कॅमेरान रिकॉर्ड केल्ले क्लिपिंग्स इंटरनेटार पावल्यात काय हाची सध्या चौकशी चल्ल्या. कांय आरोपी फरारी आसात. डेटा व्हिडिओ रिकॉर्डराची करपाक जाय तपासणी. मात बचाव पक्ष म्हणटा कॅमेरा मुद्दाम ते सुवातेर लावंक नाशिल्लो. त्या कॅमेरान रिकॉर्ड जाल्ले व्हिडिओ इंटरनेट वा हेर कोणाकडेन पाविल्ले ना. तंत्रीक आनी कायद्याचे मुद्दे मांडटनाच अटक केल्ले आरोपी पुलिसांक जाय तेन्ना चौकशेक तयार आसात म्हूण बचाव पक्षाच्या वकिलान कोर्टा मुखार सांगलें. Arguments were basically that 354, that particular section is not applicable in this case because if you peruse 354, it opens with 2 words, assault and criminal force. There was neither assault here, neither criminal force. Capturing of images and transmitting it of a private area. Now we do not know what is the area involved here. Like if head will not come into a private area. Rest of the sections were bailable. आर्ग्युमेंट ऐकल्या उपरांत कोर्टान 4 आरोपींक 5,000च्या बॉन्ड आणि तितल्याच वैयक्तिक हमीचेर जामीन दिलो. The bail has been granted and the conditions imposed by the magistrate are 5,000 surety with bond, not to leave state of Goa without prior permission of the court, and also they will have to intimate IO if they want to go out of Goa, then also not to tamper with the witnesses. इतले मजगती नॅशनल मीडियान ह्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्री पार्सेकाराक जाप विचारली. इमेजेस और उसमें है लगता है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं है वैसा लगता है. इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज प्रोबेबली अनइंटेंशनल. दुसरे वटेन स्टोर मॅनेजरान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. फॅब इंडियाच्या बाकीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशे खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांमुखार 1-2 दिसां भितर वचपाचें मान्य केलां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. चेंजिंग रूमान कपडे बदलप सुरक्षीत काय ना? फॅब इंडियातल्या आउटलेटात सीसीटीव्ही कॅमेराचे प्रकरण उक्ताडार आयल्या उपरांत हो प्रस्न चडशा बायलां मुखार उबो जाला. ह्या घडणुकेचो सगळ्यांकूच शॉक बसला. गोयच्या कपड्यांच्या दुकानात चेंजिंग रूमांची कितें परिस्थिती आसा ताचो नियाळ प्रुडंटान घेतलो. ह्या घडणुके उपरांत गोयच्या चडशे दुकानवाले आनीकूय सादूर जाल्यात हें मात खरें. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. फॅब इंडियाच्या प्रकरणा वेल्यान म्हळ्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा वेल्यान चेंजिंग रूमान कितें चल्लां ते विज्युअल्स घेवप हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत गोंयभर खवदळ पडला. हेच फाटभुंयेर आमी गोंयच्या कांय नामनेच्या कपड्यांच्या दुकानांत भोंवया. पळोवया थंय परिस्थिती कितें आसा. प्रुडंटाची टीम फॅब इंडियाच्या पणजेच्या आउटलेटान गेली तेन्ना थंय चेंजिंग रूमा मुखार सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसलो. हो सीसीटीव्ही कॅमेरा चेंजिंग रूमांतल्यान दिसता काय कितें ते तपासले तेन्ना चेंजिंग रूमांतल्यान हो सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसलो. चेंजिंग रूमान आशिल्ल्या हारशांतल्यान हो कॅमेरा दिसता.
मात हो कॅमेरा चेंजिंग रूमातले रिकॉर्ड करता काय ना ते मात स्पष्ट जावंक ना. उपरांत पुलिसांनी हो कॅमेरा तपासलो. तो कॅमेरा खंय चेंजिंग रूमा वटेन नाशिल्लो, ताचें तोंड खंय स्टोरांतल्या कपड्या वटेन आशिल्लें. प्रुडंटाच्या टीमीन म्हापशे आनी मडगांवच्या फॅब इंडियाच्या आउटलेटांत वचून पळयलें. थंय मात सीसीटीव्ही कॅमेरा मेळूंक ना. ताचे उपरांत प्रुडंटाची टीम ल्हान ते व्हड, ब्रँडेड ते नॉन ब्रँडेड कपड्यांच्या दुकानात गेली. चडशा दुकानांनी चेंजिंग रूम वयल्यान उक्तो दिसलो. कांय कडेन चेंजिंग रूम वयल्यान सकयल मेरेन गच्च बंद आसले. कांय कडेन चेंजिंग रूमा लागसार सीसीटीव्ही कॅमेरा नाशिल्ले, जाल्यार कांय कडेन चेंजिंग रूमाचे दार मातशे उक्ते उरताले. एका दुकानात तर चेंजिंग रूमात भितरच इन्व्हर्टर आनी लायटीच्यो हेर गजाली आसात. कांय चेंजिंग रूमात ल्हान बुराक आसात आनी भितरल्यान भायर कितें चल्लां तें दिसता. ही परिस्थिती पळयल्या उपरांत प्रुडंटान कांय कपड्यांच्या दुकानाच्या मालकांक चेंजिंग रूम आनी बायलांच्या सुरक्षेविशीं विचारले. फॅब इंडियाचे हे प्रकरणाक लागून कपड्यांच्या दुकानवाल्यांनी बायलांच्या सुरक्षे खातीर आनीक पावलां उबारल्यात. It was pretty shocking for us. Now, beyond that, what we have done is we've made sure that our CCTV cameras are placed at the right locations. We don't have any camera near the trial room, and if something happens like this in a reputed brand like Fab India and all, that's really sad. I feel really bad. I feel we are not safe anywhere. संवसारभर फामाद आशिल्ल्या गारमेंट कंपनीच्या आउटलेटांत जर अशें जावंक शकता जाल्यार हेर आउटलेटांनी जावंक शकता अशें मत चलयांनी उक्तायलें. Obviously, we won't feel safe anymore. From now on, I guess it will be difficult for us women to go and in a store and enter the trial room. We'll be more cautious enough, I think. आमी आतां सुरक्षीत ना अशें बायलांक दिसता. प्रुडंटाचो तुमकां एकूच संदेश: सतर्क रावात, सुरक्षीत रावात. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी स्नेहा सबनीस. आदलो ग्रामीण उदरगत मंत्री मिकी पाशिकोक अटक करपा खातीर वॉरंट काडचें अशी विनवणी आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्जान हायकोर्टाक केल्या. सुप्रीम कोर्टान मिकी पाशिकोचो खासा अर्ज भायर मारल्या उपरांत मिकी पुलिशेक शरण येवंक ना. त्या खातीर मिकीच्या अटकेचें वॉरंट काडचें अशी विनवणी आयरिजान केल्या. वीज खात्याच्या एका ज्युनियर इंजिनियराक मारपीट केल्ल्यान हायकोर्टान फर्मायल्ल्या ख्यास्तेक मिकीन सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिल्लें. आदलो ग्रामीण उदरगत मंत्री मिकी पाशेकोक अटक करपा खातीर वॉरंट काडचे अशी विनवणी करपी अर्ज आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्सान हायकोर्टात घाला. सुप्रीम कोर्टान मिकीचें अपील भायर मारून आतां एक सप्तक जायत आयलें तरी आजून मेरेन मिकी भायर आसा. त्या खातीर ताका अटक करपाचें वॉरंट काडचें अशी मागणी अर्जदारान केल्या. Once that petition by the Supreme Court was dismissed, Miki Pacheco ought to have immediately surrendered to the police to face that 6 months jail that was imposed by the High Court. So as Miki Pacheco has not surrendered to the police, I felt it was required that this be brought to the attention of the Honorable High Court. सुप्रीम कोर्टान मिकीचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत मिकीन हायकोर्टांत फर्मायल्ली खास्त भोगपा खातीर पुलिसां मुखार शरण येवंक जाय आसलें अशें आदवोगाद आयरिशाचें म्हणणें. The Supreme Court has dismissed his special leave petition after hearing him for almost about 22 minutes. So in view of that, Miki Pacheco now does not have any other legal remedy but to surrender. आदवोगाद आयरिश रॉड्रिग्सान केल्ल्या अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जावं येता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.